सेगीत 9व्या दिसा वाढत चालल्या पेट्रोलाचे दर, डिझेल मात रावला लक्ष्मण रेषा सांभाळून. गोंयांत वाढतच चल्ल्यात कोविड-19च्यो केसी. कोविड हॉस्पिटलाक दिली एम्सचे वैजकी टिमीन भेट. वेगान चाचणी अहवाल दिवपाची केली शिफारस. चीनाक 4-2 गेमींनी हरोवन फिडे ऑनलाईन बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड सर्तीचे उपांत्यपूर्व फेरयेत भारतान निश्चित केली सुवात. भारताच्या पंगडान गोयची स्टार बुद्धिबळपटू भक्ती कुलकर्णीचो आस्पाव. भारताची उपांत्यपूर्व फेरयेतली मॅच जातली 28 ऑगस्टाक. आडपईचे गणेश विसर्जन ओनू चित्ररथ आणि दिंडे विणे. कोरोनान घातले खोशयेचेर विरजण, पूण तरणाट्यांची प्रतिभा आडावंक शकलो ना कोरोना. पळयात घरच्या गणपती म्हऱ्यांतले गोवा 365 टिपिल्ले देखावे. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. कोविडाच्या विरोधातले झूज चालूच आसा. इन्फेक्शन पातळत चल्ला. राज्यातल्या दरेका कोनशान, दरेका मनशान हो व्हायरस गिरेस्त म्हण पळयना, गरीब म्हण पळयना वा राजकारणी म्हणूनय पर्वा करिना. गोंयांत उपचार घेवपी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचेर नदर दवरपा खातीर एम्सांतल्यान दोतोरांची टीम आपयल्ली. ते भायर ते हेर कोविड हॉस्पिटलांनी भोवले आनी भलायकी मंत्र्या सयत हेर अधिकाऱ्यांकय कांय सुचोवण्यो दिल्यो. कोविड-19चे चाचणेत पॉझिटिव्ह सापडल्या उपरांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाक लंग इन्फेक्शन जाल्लें. ताका लागून ताका व्हेंटिलेटराचेर दवरचो पडलो. आतां तो निगेटिव्ह जाल्ल्याचें सांगतात. अशें आसलें तरी एम्साची एक टीम सोमारा नियाळ घेवपाक पावली. मंगळारा तांणी बांबोळेच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीक भेट दिली. जाल्यार मडगांवच्या ESI कोविड हॉस्पिटलाच्या दोतोरा बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केलें. श्रीपाद नायका बरोबर आदलो मंत्री आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार, बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावय पॉझिटिव्ह सापडल्यात. तेवूय उपचार घेतात. आमकां सगळ्या तरेन कोविड-19 टक्कर दिवपाक सरकारान तेंको दिल्लो आसा आनी जे कितें पयशे लागता काल मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा की कोविडा खातीर आमी ते उपलब्ध करून दितले. आमी वेगळे तरेची एक्सपर्ट कमिटी केल्या, म्हणजे सगळ्या गोष्टी आमी आयज पर्यंत जे केले ते कॅबिनेटाची अप्रुवल घेवन केल्या. ह्यान फुडें बी कितें सामान्य मनशाचें जीवन वाचोवपाक आयज जात पात काय लागना कोविडाक, श्रीमंत गरीब काय लागना, कोणाकय जाता कोविड. काल हांवें पळयलां की सोशल डिस्टन्सींग आमचे लोक काय दवरिना, म्हणून हे सगळ्या गोष्टीचेर आमकां लक्ष घालचें पडटलें. प्रायवेट हॉस्पिटलांक हेल्प करता की हितूर व्हेंटिलेटरा भितर तेंचे भितर कितें कोणाकय हेल्प करपाचें ताका चार्ज करता तुमी कितें ना, कांयच ना. जाल्यार आमी जे कितें लागता, जे कितें आमकां हॉस्पिटलाक पेशंटाक वाचोवपाक जाय, कोणी रेमडेसिवीर विचारले, कोणी व्हेंटिलेटर जाय, आमचे कडेन स्पेअर आसा जाल्यार आमी दितले. गोंयचे जनतेक वाचोवपाक कितेंय करपाक आमी. पण प्रायवेट Union Minister's health is improving from what it was yesterday morning. Today morning is much better. That is what even they said. They spoke to the media also saying that his health is improving. We have sent his RT-PCR today. That report is awaited. They saw MGP leader also. They said he is stable. एम्साची टीम आयिल्ली ऑनरेबल मिनिस्टराक पळोवपाक. तेन्ना ती टिमीन GMCचे हांवें तांकां फॅसिलिटी पळोवपाक आपयल्ले आनी दे आर व्हेरी हॅपी वीथ आवर द वे वी आर ट्रिटींग आवर कोवीड पेशंट्स. ती म्हणटा वी आर फॉलोइंग ऑल दी SOPs. तांच्यांनी ऑन कॅमेरा सुद्दां सांगलां की मेडिकलान बरें काम चालू आसा आनी आमी तांकां आतां सांजचे ESI हॉस्पिटलूय दाखयतले आनी त्या प्रमाणे ती ESI हॉस्पिटलाकूय ते इनपुट्स दितले आमकां. ओनली सेड दॅट आवर RT-PCR टेस्टिंग शूड बी फास्टर, वीच आय वील कन्वे टू मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट. कोविड मॅनेजमेंटाचे पद्दतीचेर कुंकळकार बेजारल्यात. थंय उपचार घेवपी एकल्याची जाल्यार थंयचे उपचार पद्दती विशीं कागाळच आसा. कांय तेंपा आदीं GMCच्या कर्मचाऱ्यांनी गोवा 365 कडेन संपर्क साधून सांगिल्ले ते पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचे दिसून आयल्या उपरांत तांकां लागच्या कोविड केअर सेंटरात चलत वचपाक सांगिल्लें. 20 वर्सां थंय नोकरी करूनय तांकां गाडयेन व्हरून त्या हॉस्पिटलांत घालपाचें मनीसपण दोतोरांनी कित्याक दाखयलें ना हो तांचो प्रस्न. सांगपाक म्हळ्यार कुंकळ्या आज पळोवपाक गेले जाल्यार जायत्यो केसी मेळिल्ल्या आनी कोरोना व्हायरस हो चड स्प्रेड जावपाक लागिल्लो आसा इन कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कुंकोली एरियेक. आनी हाजो पयलो मुद्दो आसा म्हणटा कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट. जेन्ना आमचो एक कावन्सिलरान हांगा एक व्हडलो बोवाळ केल्लो, मिडिया मुखार ताणें बोवाळ केलो, जायतो बोवाळ केल्लो की इंडस्ट्रियल इस्टेट ही कंटेनमेंट झोन म्हूण डिक्लेअर करची म्हणून, पूण गव्हर्मेंटान ताजेर लक्ष दिलें ना आनी ताचे खातीर आज हो कोरोना व्हायरस गांवां पसरपाक लागिल्लो आसा. डेथ कितली जाल्या तुमगेली? आमची कुंकळ्यांत डेथ 3 जाल्ली आसात.
सध्या 8 दिसां भितर 3 जाल्ले आहात तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ताजेर कितें हाजेर उपाय करचो. इतुले इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आतां इतुले कोरोना व्हायरस कोविड-19 जालें तरी कोणें आजून पासून जायता कोणें एक्शन घेना. आयज आमगे कुंकळ्ळ्यां 2 डेथ जाल्यो, एक थिंग जालें आनी एक काल एकलो मेलो. बिकॉज कोणा लागून मेल्याय ते इंडस्ट्रियल इस्टेट लागून मेल्याय. कुंकळीचे स्टेट बँक ऑफ इंडियात एकलो पॉझिटिव्ह सापडला. बँक 4 दिसां खातीर बंद दवरल्या. बँक वाठारांतल्या लोकांनी ही शाखा उक्ती करची वा ATM तरी सुरू करचें अशें बँक मॅनेजरा कडेन मागलां. तांगे एज पर तांगे नोटीस मारल्या कोतान थंय तांगेलो एक स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळिल्लो आहा आनी ताणें सांगलां की 3 दीस आमी बँक बंद दवरतले म्हूण. पूण आमकां हांगा लोकांक जे हांगा कस्टमर्स आहात जे SBIचे कस्टमर्स आहात सगळे लेबर चड आहा, सगळे गांवचो लोक आहा तो तांकां पयशे काडपा आयले जाल्यार हांगा बँक बंद आसती बरी आहा म्हणल्यार ATMूय ताणें बंद दवरिल्लें आहा. सो आमची रिक्वेस्ट आसा SBI मॅनेजरा कडेन की ताणें एटलिस्ट बँक बंद दवरली बरी आहा, नो प्रॉब्लेम, पूण आमकां ATM तरी ओपन करून आमकां एक हें करचें. मॅनेजरा कोण मागता, बँक ऑफ मॅनेजरा कोण मागता, प्लीज ATM तरी उगत कर आनी लोकांक कितें पयशे काडून तेजी सेवा जावन दी. जाल्यार हें कितें जातलें तुमी चिंताय पयलें. आमी फकाण कोनाय कित्याक की कुंकळ्या वाडोता इंडस्ट्रियल इस्टेट कोण बंद करपाक खबर कोना. ताका म्हाका मागता मातशें मॅनेजरान एक्शन घेवचें आनी ATM उगोवचें. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया, संदीप तुयेंकार, रमेश नायक रावत. सरकारी तेल कंपन्यांनी सेगीत 9व्या दिसा इंधनाचे दर वाडयल्यात. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडान इंधनाचे दर लिटरा आड 9 ते 10 पैशांनी वाडयल्यात. फाटल्या 9 दिसान पेट्रोल ₹1.30 म्हारग जाला. गोंयांतूय पेट्रोलाचे दर बरेच वाडल्यात. कांय दिसां आदीं ₹76 आशिल्ले दर आतां वाडून ₹78.72 पावल्यात. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 11 पैशांनी म्हारग जाला. हे दरवाडी उपरांत दिल्लीत पेट्रोलाचे दर ₹81.73 जाल्यार मुंबईत होच दर लिटरा आड ₹88.39 आसा. डिझेलाचे दर मात वाडूंक ना. पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर दिसपट्टे बदलतात. दर दिसा सकाळी संकसुमार पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर जाहीर करतात. इंधनाचो आयचो दर कितें आसा हाची म्हायती SMS मेळपाक शकता. इंडियन ऑयलाच्या गिरायकान RSP बरोवन 9224992249 नंबराचेर मेसेज करचो. BPCLच्या गिरायकांनी RSP बरोवन 9223112222 नंबराचेर, जाल्यार HPCLच्या गिरायकांनी HP प्रायस बरोवन 9222201122 ह्या नंबराचेर मेसेज केल्यार तांकां म्हायती मेळूं येता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान सुशांत गावस आनी अमर चावरिया. भारतान चीनाक 4-2 गेमींनी हरोवन फिडे ऑनलायन बुद्धीबळ ऑलिम्पियाड सर्तीचे उपांत्यपूर्व फेरयेंत आपली सुवात निश्चित केली. भारताच्या ह्या पंगडान गोंयची स्टार बुद्धीबळपटू भक्ती कुलकर्णीचो आस्पाव आसा. आतां मेरेनच्या 3 फेरयांनी तिणें जैत मेळयलां. प्रज्ञानंद आणि दिव्या देशमुख हांचे बरे कामगिरीक लागून भारतान चीनाक 4-2 हरोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत आपली सुवात निश्चित केली. भारतान बरी कामगिरी करून अ गटात पहिली सुवात मेळयली. भारताची उपांत्यपूर्व फेरयेंतली मॅच 28 ऑगस्टाक जातली. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांतलो कोरोना केशींचो आंकडो वाडून 32 लाखांचेर पावला. एकाच दिसांत 60,975 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत भारतांत अमेरिका आनी ब्राझीला परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार फाटल्या 24 वरांत 66,000 परस चड जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात एकाच दिसा 60,975 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 848 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 66,550 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतां मेरेन 31,67,323 कोविड केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7.4 लाखांचेर पावलो. 58,390 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 24,04,585 जाण बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड त्रास सोंसलेली 5 राज्यां 6.93 लाख केशीं सयत महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा.
उपरांत तमिळनाडूत 3.85 लाख, आंध्र प्रदेशात 3.61 लाख, कर्नाटकात 2.83 आणि उत्तर प्रदेशात 1.92 लाख केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 2.10 लाख कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगातलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.38 कोटींचेर पावलो. 8.17 लाख लोकांक मरण आयला जाल्यार 1.63 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बसलेले 5 देश. वीज खात्याच्या व्यवहारांचेर वा कामांचेर लोक हालीं तुटून पडटाना दिश्टी पडटात. पूण चोडणाकारांक ह्या फाटभुंयेर एक सुखद अणभव आयलो. वट्ट 19 वरांच्या खर यत्ना उपरांत चोडणाकारांचो विजेचो प्रस्न सुटावो जालो. कांय दिसा आदींचीच गजाल. वादळी वारें आनी उटंगराच्या पावसाक लागून चोडणा आनी वाशी जुव्याक जोडपी 11 केव्ही टॉवर लायन तुटून पडिल्ली. चोडणेकार काळखान गेल्ले. पूण वीज खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी मेळून बेगोबेग हो प्रस्न जाग्यार घातलो. निकत्याच पडलेल्या उटंगराच्या पावसान आणि वादळी वाऱ्यान 2,500 वीज जोडण्यो असलेल्या चोडणकारांक काळखान दवरलेले. वाशी जुवो आणि चोडण गावाच्या मदल्यान गेल्ली 11 केव्ही टॉवर वीज लायन तुटून पडलेली. हे लायनी बरोबर 150 मीटर लांबायेचो 11 केव्ही कंडक्टर न्हंयत आडवो जाल्लो. असिस्टंट इंजिनियर नदीम बेग आणि ज्युनियर इंजिनियर शिवम मडकयकारान हेर स्टाफाक आणि लोकांक बरोबर घेवन हो प्रश्न रोखडोच जाग्यार घातलो. वीज मंत्र्यानय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे तत्परतायेचे कौतुक केले. पळयात. गोवा 365 ब्युरो पणजी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान मध्यम, लघु आणि मध्यम उद्देगाचे नवे वर्गीकरण अधिसूचित केला. क्लासिफिकेशनान कितें दुबाव आसत जाल्यार ते पयस करपाचो हातून यत्न केला. MSMEच्या वर्गीकरणा खातीर 13 जुलै 2017 दिसा सर्क्युलर काडिल्ले ते फुडें धुकल्ला. हातूंतले कांय मुद्दे अशे आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चित्ररथ आनी दिंडे खातीर आडपयची चवथ गाजताली. मात आडपयकारांनी अंदू सरकारी नेमांक पाळो दीत चित्ररथ आनी दिंडी काडिनासतना सादे पद्दतीन गांवांतल्या गणपतींचे विसर्जन करपाचें थारायलां. आडपय ग्रामस्थ मंडळानच तसो निर्णय घेतला. आडपयची चवथ चित्ररथ आणि दिंडेक लागून गोंयभर फामाद. पूण अंदू कोरोनाचे सावट आयले. आडपयकारांनी सामाजीक भलायकेचे भान दवरत सादे आणि सोपे पद्दतीन गणेश विसर्जन करपाचो निर्णय घेतला. 5वे दिसा म्हटल्यार बुधवारा आडपय जुवारी न्हंयत सुमार 17 गणपतींचे विसर्जन जातले. ते विशीं माहिती दिता मंडळाचो अध्यक्ष रामचंद्र मुळे. आयज जायनासतना हें जावपा जाय. कोविडाचो हें जायनासतना की बरे भशेन गणपती विसर्जन जावचें म्हणून पयलून तें फक्त कितें जालें सगळ्यांचे मत व्हडले व्हडले गणपती सगळ्यांचे आशिल्ले 1.5 दिसाचो करपाचो आनी हें करपाचें स्वीट. चवथी निमतान गणपती बाप्पा वर्सान एकदां घराघरात येता. भुरग्यांचो हो आवडटो देव. जायते कडेन घरांतलीं भुरगीं गणपती मुखार आगळे वेगळे देखावे करून आपले भितरले प्रतिभेचे दर्शन घडयतात. 5 दिसांच्या गणपती म्हऱ्यांतले पळोवया अशेच कांय देखावे. हो गांवकरवाडो मयेच्या कवळेकार फॅमिलींतलो गणपती. फोलींचे आकर्षक डेकोरेशन केलां ते ऋषभ कवळेकारान. जाल्यार हें पिसुल्लें होंडाच्या विष्णू गावडेन आपल्या घरात केल्ली फोलींची सजावट. आनी सैमाचे प्रतीक असलेल्या गणपती म्हऱ्यान सैमीक वस्तूंचो कल्पक वापर जाता तेन्ना तो देखाव खूबच सोबीत दिसता. शिळवण कुडचडच्या मधुर नायकान केळीच्या गाभ्याचो वापर करत देख दिणे मखर केला. पळयात.
गोवा 365 खातीर आडपयच्यान कृष्णा नायक, मयेच्यान जवाहर बर्वे, कुडचडच्यान रमेश नायक रावत. असोळणेचो पूल बांदून सुमार 50 वर्सां जाली. तेन्ना सावन ते आतां मेरेन ह्या पुला कडेन सरकारान आडनदर केल्या. ह्या पुलाची जतनाय घेवपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान मंगळार दीस थळावे लोक आनी गाडयो चलोवप्यांनी तिडक उक्तायली. मंगळार दीस थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या पुलाचे परिस्थिती विशीं आवाज काडलो. हालींच जाल्ले ग्रामसभेतूय ह्या पुलाचेर चर्चा जाल्ली. पुलाचे दुरुस्ती खातीर पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्याक पत्रय बरयला. आसोलना पळय ब्रीज म्हणटा तो बरो पोरणो ब्रीज आनी आमच्या ग्रामसभा एवरी ग्रामसभा आमगे डिस्कशन जाता ब्रिजी बद्दल. आनी लास्ट टायम आमी आतां 2 वर्स पयलीं आमी रिमांड हेका PWD आमी एक लेटर केल्ली तो इन्स्पेक्ट कोत म्हणून ब्रीज. आनी तेन्ना ते एक फावटी येवन गेल्ले आनी एवरी 2 years आमी ते परत रिमांडर धाडले. आनी आतां आमगे आतां जुलय ऑगस्ट मिटिंगेक आमी परत एक रिमांडर धाडले PWD. ओके. पोर्तुगीज टायमा वयलो ब्रीज पोर्तुगीज टायमार. आनी ती न्हंय खंयची आसा ते पोंदाक? न्हंयची हें बरें आहा, न्हंय कांय प्रॉब्लेम ना. बट हालीं ते कितें जाता फाटल्या दिसांनी आमगे ते वाटेन चिंचिडी सायडीन लोक कोण तरी पोस्ट काडटालो. त्या लागून ते पोस्ट काड म्हणटा ते कितें म्हणटा ब्रिजीचेर एक पेज येवपा जाता कित्याक एक फावटी आनी ते कितें पोस्ट काडलो आनी ब्रीज हें लूज जावप म्हणजे हें जाता न्हू त्या पासून ताका मातशें भंय आसलें. पूण तुमी आतां लेटर परत रिमांयडर करताले? आतां हे मिटींग ऑगस्ट मिटींग आमी आमकां हें धाडलें. आतां पळय 19th आमी मिटींग घेतला तेचेर घेयल्लें आसा आमी. आतां आमी तांकां रिमांयडर परत धाडलें. पूल पोर्चुगीज टायमार बांदलोलो आनी हांव पळय हांव तेन्ना आमी खंयच्याय बॉडीन ओपन केलो रिपेर करता. ते हो म्हणल्यार आनी पूल बांदना मागीर कुंकळेच्या डिलिव्हरी पडटली. मातशें सरकारान हेजे लक्ष दिवचें जायते बेगीन रिपेर करचो आनी करूंक जाता. हे कितलीं वर्सां पयलीं हो ब्रीज? ह्या वर्स कितलीं वर्सां जालीं ह्या ब्रिजाक? पोर्चुगीज पयलो आपलो मागीर पांय चारवडी आनी सगळें काम करून 4 वर्सां जाता ते मागीर पुलाचें काम जालें. हिंगे पांय नुगून चलोलें. ओके. पूल आसा जवळ जवळ 50 वर्सां वयर जालीं. आनी आमी पुलो कांयच्यान मुठय पडलो थंय चारवडी ट्रेनी सकल पडलो मागीर हात मोडलो बरो. म्हूण तुमी हो नवो बांदचवण मागतात? न्हय बांदना ना रिपेर करपाक. असोळणेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. बेलारूसच्या राष्ट्राध्यक्षान राजिनाम्याचे मागणे वयल्यान वेगळेंच नाटक केलें. राष्ट्राध्यक्षाच्या राजिनाम्या खातीर बेलारूसचे लोक रस्त्यार देवल्यात. ह्या लोकांक भिवपा खातीर राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको बुलेट प्रूफ जॅकेट घालून हातीन रायफल घेवन हेलिकॉप्टरांतल्यान देंवतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंकोच्या विरोधात लाखांनी लोक राजधानी मिन्स्कांत एकठांय आयल्यात. राष्ट्राध्यक्षान वेंचणुकेत घोळ केला देखून ताणें पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या. बेलारूसच्या सरकारी माध्यमांनी जारी केल्ल्या व्हिडिओत राष्ट्राध्यक्ष बुलेट प्रूफ जॅकेट घालून हातीत रायफल घेवन हेलिकॉप्टरांतल्यान सकयल देंवतना दिश्टी पडटा. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.